अमेरिकेत नोकरीचे आमिष दाखवून गोयच्या दोगा तरणाट्यांक लाखांची तोपी घातिल्ल्या प्रकरणावयल्यान फटींग नोकर भरती एजंटांक बळी पडू नाकात अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान गोयच्या तरणाट्यांक केलें। न्यू वाडो वास्को हांगाच्या कॅप्टन जॉर्ज कन्सल्टन्सी सर्विसीस ह्या कंपनीचो मालक संशयीत स्टॅनली जॉर्ज हाणें रिक्सन मास्करेनान्स आनी ग्लॅडसन डिसोजा हांकां अमेरिकेत रेस्टॉरंटात काम दिवपाच्या हायेस दाखोवन 18 लाखांची तोपी घातिल्ली। सध्या NRI विभाग फसवणूक जाल्ल्या तरणाट्यांच्या संपर्कात आसा, तशेंच संबंधीत प्रकरणाची चौकशी चालू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान बुधवारा घेतिल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत सांगलें। माझ्या डिपार्टमेंटाकडे मॉनिटर करीत आसा NRI कमिशन आणि NRI डिपार्टमेंट म्हणजे या NRI कॉर्पोरेशन हे कम्प्लिटली मॉनिटर करता केस टू केस बेसिस। मॅक्झिमम म्हणजे आयझोलेशन म्हटलं पहिले आम्ही नोकरीच्या आमिषांक बळी पडून असलेले नोकरीचे हेच्या हात भायर व्हरता म्हणजे एजंट असल्या तांकां पयशे दितात, भायर वचून फसतात अशे खूब जण गोंयकार फसल्या। म्हणून पुणे ह्या पुणे पयल्या काल आमी जशे AI लॅब आणि सायबर फ्रॉड करता हे सगळे हेच प्रकार आसतात। ओके, तरी सुद्धा म्हणजे एका वर्साक 100 कोटी लॉस जालो, इट इज अ बिग लॉस गोंय सारकेल्या बारीक राज्या खातीर। लोकांनी निदान हाज्या फुडें तरी फसचे न्ही इतकें म्हजें म्हणणें। परत एकदा शिवजयंतीच्यो खूब ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।